एका भयणीन म्हाका ईमेला मुखांतर विचारलें सवाल. फादर, ईस्टर ड्युटी म्हळ्यार कितें? ईस्टर म्हळ्यार पास्का फेस्त. ड्युटी म्हळ्यार काम वा जबाबदार वा कर्तव्य. तर पास्का फेस्ताचें कर्तव्य म्हळ्यार कितें? ही भयण युरोपाच्या एका देशांत रावता. ईस्टर ड्युटी म्हळ्यार आमी हर एकले पातकी न्ही गे. जो कोण म्हणटा की आपणा तें पातक ना तो एक फुडकेरो म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा. तशें म्हणटना आमी कोणीय आमचें तें पातक ना म्हूण सांगूंक जायना. आमी हर एकले पातकी. अशें म्हणटना आमचें पातक कुंसाराच्या सक्रामेंता मुखांतर याजकाच्या त्या मणयारपणा वरवीं जेजू तें उसारन ताचे तावन बोक्सांनी जोडूंक आमकां खायदो आसा. आनी इगर्ज माता म्हणटा की पास्का फेस्ता वेळार वा वर्सान एक पावटीपुणी कुंसाराचो सक्रामेंत जोडूंक जाय आनी पवित्र येवकरिस्त सेवूंक जाय. इगर्ज माताचें कानून म्हणटा वर्सान एक पावटी तरी प्रत्येक जावन पास्का फेस्ताच्या संदर्भार कुंसाराचो सक्रामेंत जोडूंक जाय आनी पवित्र येवकरिस्त सेवूंक जाय. आमी हर एका आयतारा तशेंच खायद्याच्या दिसांनी मिसाच्या बलिदानांत भाग घेता. पूण उडास दवरया, इगर्ज माता कितें सांगता की म्हळ्यार वर्सान एक पावटी आनी प्रत्येक जावन पास्का फेस्ताच्या संदर्भार तरी कुंसार जावंक जाय आनी पवित्र येवकरिस्त सेवूंक जाय. आतां ही ड्युटी म्हणजे हे एक कर्तव्य आमी सांबाळच्याक करेजमाच्या पयल्या आयतारांतावन पवित्र त्रित्वेच्या त्या आयतारा म्हणसर वेळ आसा. म्हणजे ह्या एका अवधी भितर हे कर्तव्य आमी हर एका कातोलिकान पाळूंक जाय. आमी सकड हे कर्तव्य पास्का फेस्ताच्या संदर्भार मात्र न्ही, तवळ तवळ आमचें तें उणेपण भोगतना आमी पातकी म्हणून आमकां समजून येतना सुमेची खाकोळतोची गरज आसा म्हूण भोगतना आमी ती पाळया आनी जेजूक सदांच लागीं रावया. देव बरें करूं. परत मेळया मोग आसूं.